नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत व सुस्वागत करता. कथा यात्रा हांतू आज हांव अनेक कथा घेऊन आयल्या. कथे नाव आसा राहू केतू. आमकां केन्नाचे चंद्रग्रहण जाले, सूर्यग्रहण जाले ते कित्याक म्हणून सान आसतना प्रश्न पडत आशिल्लो. त्यानंतर थोडे लोक अशें म्हणत आशिल्ले, चंद्रग्रहणाची राहू खाताची चंद्राक, सूर्यग्रहण राहू सूर्याक गिळता म्हणून. हे कसले म्हणून आमकां अर्थ जायनाशिल्ले. हो राहू कोण म्हणून कळनाशिल्ले. आतां थोडे जायना पडे ती कथा हांव आयकली आणि आज ती तुमकां सांगता. देवांक आणि दानव म्हळ्यार राक्षस तांकां युद्ध अखंड चालू आशिल्लें. देवाले शक्ती कमी जाता म्हणून तांकां मस्त इतले विचार करून आम्ही अमृत पिल्यारी अमर जाताची आणि अमृत समुद्रांतल्यान काढका. समुद्र मंथन म्हळ्यार ताकाक खवल घालून कशें आमी गाणता पळय तशी समुद्रांतू मंथन करून ते अमृत काढका आणि ते प्राशन केल्यारी ते पिल्यारी देव लोकाल शक्ती वाढता म्हणून एक विचार येता. ते अमृत मंथन बी ससाराने सागरांतू क्षीरसागरांत समुद्रांत करचे म्हळ्यार म्हणून दानवाले राक्षसाले मदत घेवका म्हणून ठरता. तांकां आपोवन आमी अमृत काडच्या ठरयताचे. ते अमृत काडका लेगीत ताकाक तशी एक खवलो आणि ताका एक राज्जू घालून आमी करता तशी एक खवलो म्हणून मंदार पर्वताक ते समुद्रा बद्दल राबयताची आणि वासुकी नाग राज्जू जावन दोरी जावन येता. ते एक वाटीन दानव एक वाटीन देव ते शक्तीन अशी तो खवलो समुद्र मंथन सूर जाता असताना तो पर्वत हालच्या लागता. कणी श्री विष्णुदेव कासवाल रूप घेऊन तग्गू वचून राबता ते पर्वतात. तेन्ना ते मंथन सूर जाता. अशें मंथन मस्त ताजे सांसान आनीक काणी आसाची जाल्यार हांव राहू केतू बद्दल सांगता आसा. तेन्ना ते समुद्र मंथन चाल असताना 14 रत्न मेळताची. पहिले एक हलाहल विष भायर पडता. ते विष जर हे जगतांत हे सृष्टीर पडल्यार सर्वोश नाश जाता म्हणून श्री महादेवाक कळता आणि तो ते विष प्राशन करता. तेगेले ते विषा निमतान पुराय शरीर गळ नीळ जाता म्हणून आम्ही महादेवाक नीलकंठ सुद्धा म्हणून आपयताचे. त्यानंतर अशी मंथनांतू एक कामधेनू गायी, तदनंतर पारिजात वृक्ष, अप्सरा रंभा उर्वशी असल अप्सरा, शंख, 7 घोडे अशी एक रत्न तांतल्या समुद्रातून भायर येताची. धन्वंतरी देवी, मदिरा देवी अशी करून आणि कडीरी अमृत कलश येता. तो अमृत कलश भायर आयले भितर हे राक्षस दानव हो आमकां जाय म्हणून तांगेल गलाट सुरू जाता. आता हे जर तांगेल हातांत मेळ्यार आनी सृष्टी विनाश जावच्याक वेळ ना म्हणून श्री विष्णू कसं करता एक चंद मोहिनीले मोहक रूप घेऊन थंय येता. तिगेले सौंदर्य मोहक सुंदरता पळोवन हे उट्टू दानव स्तब्ध जाताची. तेन्ना ती कलश घेऊन येता. हांव अमृत सर्वांक दिता जाल्यार तुम्ही एक शिस्त करून पंक्तींत बसका म्हण सांगता. एक वाटीन दानवाल पंक्ती एक वाटीन देवाल पंक्ती बसताची आणि ही मोहिनी प्रत्येकाक अमृत दिवच्या लागता. दानवाले राक्षसाल पंक्तीन बशिले एक चतुर राक्षस उरता स्वरभानू म्हणून नावाचो. ताका कळता हे अमृत आमगे कडेन येवच्या वेळ जाता आसा, देवांक मेळता आसा, राखो रे म्हणून तो उगी कोणाक कळनाशी देवाल पंक्तीन येवन बसता. मोहिनीन अमृत दित वता असताना ते स्वरभानूक बी अमृत मेळता. तो ते पिव वर्क चंद्र आणि सूर्याक कळता. हो स्वरभानू फसवून हे देवाल पंक्ती येऊन बसला म्हणून. तेन्ना तांणी गोजी मारताच, हो देव नाही हो दानव
हो येऊन बसला, फसवून येऊन बसला. मोहिनी अमृत दिवची राबयता जाल्यार ताणे एक घोट पिऊन जाल्लो उरता. तेन्ना विष्णू आपल्या सुदर्शन चक्र भायर काढता आणि तागे वाटेन सोडता. ते सुदर्शन चक्र भायर कसल ताची शक्ती अपार पुराय कणीन गुडगुड मिंचू येता पळय तशी दिव्यशे जावन ते स्वर भानुले मात्ते विंगड आणि तगूचे शरीर विंगड असे जावन बसता. जाल्यार ताणे अमृत पिलील निमत्यान तागेल मात्याक बी अमर जाता, शरीर बी अमर जाता. तेची मात्ते म्हळ्यार राहू आणि शरीर म्हळ्यार केतू. तेन्ना तो राहू हे सूर्य आणि चंद्राक शाप दिता, हांव उगी येऊन बशिलो, तुम्ही म्हाका दाखोवन दिले त्या खातीर हांव कायम तुमका गिळच्या येतलो म्हणून. आणि तो केन्ना गिळच्या येता तेन्ना हे ग्रहण जाता म्हणून काणी आसा. हे काणी वयल्यान एक बोध घेवचो म्हळ्यार कोणाक फसोवन यशस्वी जावच्या जायना म्हणून. धन्यवाद.